मनोज सुरवात तुजे कडच्यान करता. हे बील पळयलें रादर दॅन तातूंत आनी प्रस्तावना कांय करना, बट हे बील पळयतकीर तुमी ह्या बिलाचेर कितलेशेच प्रश्न उपस्थित केल्यात. कित्याक आनी कितें हे प्रश्न? बील जेन्ना हे सरकारान हाडलें, जेन्ना सीएमाची बील हाडच्या पयलीं एक इंटरव्यू जाली, एक मिडिया बायट जाली. तितून तेणी सांगलें की ह्या बिलान आमी गोंयचे एग्रीकल्चर लँड साल्वार करपाक सोदता आनी गोंयचे जे एग्रीकल्चर आसा, आमचे जे पॅडी फील्ड आसा नाजाल्यार जे क्रॉप्स आसा ते आमचे इल्ड आमी वाडोवपाक सोदता म्हणून. आनी हेतून भायल्या लोकांक म्हणजे गोंयचे जमनी गोंयकारांक उरतले अशें ते स्टेटमेंट आसलें. सो जेन्ना आमी आयकलें तेन्ना आमकांय बरें दिसलें, कित्याक लँड प्रोटेक्शन बिलाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स इलेक्शनाच्या पयलींच्यान उलयत आसा. पूण जेन्ना बील हातीन पडलें तेन्ना आमी शॉक जाले दोन गजालींक. पयलीं म्हटल्यार दॅट बील वॉज रेस्ट्रिक्टेड ओन्ली टू पॅडी फिल्ड्स. फर्स्ट नांव आसा बिलाचें रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड. जेन्ना एग्रीकल्चर लँड बिलाचें नांव आसा, पूण भितर जेन्ना एग्रीकल्चर डेफिनेशन आमी पळयता तेन्ना इट इज ओन्ली पॅडी फील्ड, रेस्ट्रिक्टेड टू पॅडी फील्ड. सेकंडली एग्रीकल्चरिस्ट कोण आसा तो कोणूय म्हणजे तो गोंयकार जावं नॉन गोंयकार, भितर डॉमिसायल मेन्शन केल्ली ना, भितर कट ऑफ डेट मेन्शन केल्ली ना, आनी भितर गोंयकार नाजाल्यार पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन नाजाल्यार गोंयकार नाजाल्यार गोवन अशें खंयसरूच टर्म आख्या बिलान मेळ्ळें आमकां ना. सो हेच्या वयल्यान आमकां दिसलें की जे आमी चिंत्ताले ना, जे लोकांक दाखयल्लें की हे बिलान गोंयचे जमनी साल्वार जातले, खंयसरूच आमकां मेळोंक ना. ही डेफिनेशनां दोनूय डेफिनेशनां बींग एग्रीकल्चर जे डेफिनेशन आनी एग्रीकल्चर लँड डेफिनेशन आसा. जर आमी एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट पळयलो ना, लँड रेवेन्यू आमचो कोड पळयलो, ह्या दोनाय हितून एग्रीकल्चर लँडाची जी डेफिनेशन आसा, एग्रीकल्चराचें जें डेफिनेशन आसा पळय, भितर हॉर्टिकल्चर येता, भितर ग्रेजींग लँड येता, भितर पोल्ट्री येता, भितर डेरी येता, भितर कॅज्यू प्लांटेशन येता, ही सगळे तरेची प्लांटेशन तितून सगळें मेळोन तें एग्रीकल्चर लँड जाता. जाल्यार ह्या बिलान सरकार एग्रीकल्चर लँड म्हणटा जाल्यार तें कित्याक तेंच्यांनी भितर तेंच्यांनी इन्क्लूड करूंक ना, हो एक आमकां क्वेश्चन मार्क पडलो. सेकंडली एग्रीकल्चर लँडान तेंच्यांनी हेंय बरयलां की जे TCPन ऑलरेडी पेंड केल्लें आसा, जेका ऑलरेडी रंगयल्लें आसा, जेका ऑलरेडी सेटलमेंट केल्लें आसा, सो तें पॅडी फील्ड भितर इन्क्लूड ना. सो हे गजाली जेन्ना आमी वाचले तेन्नाच कळ्ळें, पयल्याच पानाचेर हें जें बील आसा, पयल्याच पेजीचेर हें बील टोटल फेल जालें. म्हणजे फुडें आनी वचपाचें, फुडें आनी पोस्टमॉर्टम करपाची तेची एक्चुअली गरजूच पडना, कित्याक बिलाचें नांव आनी बिलाचें कंटेंट जें आसा, डेफिनेशन आसा, थंयसरूच प्रॉब्लम जालो. मागीर लास्ट पेज जर आमी घेतली जाल्यार बिलान क्लियर कट बरयला द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट and reason. हे जर वाचना आमी सिंपल, द बिल सीक्स टू इम्पोज restriction on the transfer of certain agriculture land in the state of Goa so as to preserve and protect the land which is presently being used for cultivation of paddy. जेन्ना सरकार लँड एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट आमचो गोंयचो घेवन आसा, येदो व्हडलो तो कायदो जाल्लो आसा, तेजे रुल्स जाल्ले आसा, तितून क्लियर कट सेक्शन 37 म्हणटा प्रेस्क्रिप्शन ऑफ स्टँडर्ड ऑफ कल्टिवेशन एंड मॅनेजमेंट. हेचे रुल्स जेन्ना फ्रेम जाले, ते रुल्सान क्लियर कट बरयला की एग्रीकल्चर जे आमचे पॅडी फील्ड आसा, ते पॅडी फील्ड कशें प्लाव करपाचें, कशी तेची जमीन लेवल करपाची, कशें ते प्रोटेक्ट करपाचें, कशें ते उगोवपाचें, हे सगळे मेकॅनिझम ते कायद्यान आसा. आयज तोच कायदो काडला आनी सरकारान डस्टबिनान मारला. कलेक्टरान तो वाचला जाल्यार म्हाका खबर ना, एग्रीकल्चर मिनिस्टरान वाचला जाल्यार म्हाका खबर ना, एग्रीकल्चर ऑफिसरान तो वाचला जाल्यार म्हाका खबर ना, कित्याक हो कायद्याचे एक सुद्दां सेक्शन म्हणटा ते फॉलो म्हणटा ते जायना. जेन्ना हे कायदे फॉलो जायना तेन्ना सरकार नवीन एक कायदो हाडटा. नवीन कायद्यान फक्त लोकांक पिशान काडपाक हो कायदो दाखयता की भायल्यांक जमीन मेळची ना. जेन्ना सीएमाक एसेंब्लीच्यान भायर येयलो तेन्ना मिडियान क्वेश्चन केलो तेन्ना तो सांगता कोण तरी गोंयकार जर BSc जालो म्हणजे नॉन एग्रीकल्चरिस्टाक जमीन दिवपाचो प्रश्न येयलो, ताका क्वेश्चन केलो, तो सांगता कोण तरी गोंयकार जर BSc एग्रीकल्चर केलो, तो एग्रीकल्चरिस्ट न्हू, जाल्यार तेका दिवपाक आमी ते प्रोविजन केलां. म्हणजे कितले ब्लंटली हे लोकांक भोपके फोडटा नाल्यार फोटिंगपणां करता हें कळोन चुकलें. ओके बाई, तुमी सगळे कायदे पळयल्यात, तुमी सुरवाती सावन गोंयच्या जमनी खातीर जाल्ले केल्ले कायदे पळयतात. हाव डू यू रेट धीस लेजिस्लेशन? तुमकां नमस्कार करता आनी सांगता की ह्या कायद्यान म्हाका समाधान जावंक ना. 1963 साला आमी कूळ कायदो हाडलो. बाबू बांदोडकर त्या वेळार मुख्यमंत्री. शेतकऱ्यांक राखचे कशे हें त्या बिलान दाखोवन दिलें. शेतीचें डेफिनेशन जें केलें, भितर सगळ्या प्रकारचे शेत जमीन, जशें आतां सांगलें आमच्या पाणे त्या प्रमाणे हॉर्टिकल्चर येता, भितर बागायती येतात, आमची कुळागरां येतात, काजू बागायती येतात, शेत जमीन येता, भात शेती येता,
आणि भाताशिवाय आज सुद्धा गोव्यातल्या अनेक जमनीन लोक नाचणे पेरतात, वरी पाकड काडतात, ऊस पिकयतात. काही शेतां अशीं आसात की त्या एका वटेन भात आनी त्याच्या बानाचेर माड आसात, आंबे आसात, काजू आसात, मिक्स प्रकारच्यो जमनी आसात. म्हणजे अशा खंयच्याच प्रॉपर्टीक ह्या नव्या कायद्यान प्रोटेक्शन ना. आणि 1963 साला पासून किंवा त्या वेळातली काँग्रेस पक्ष, त्यावेळेचो मगो पक्ष, हे दोनच पक्ष त्या वेळार, ह्या सगळ्या पक्षांनी एक नॅशनल पॉलिसी जी त्या वेळार जमनी विशयी भारतान चलताली, त्या नॅशनल पॉलिसीनुसार हे कायदे केले, कुळांक संरक्षण दिलें. 76 साला शशिकलाताई काकोडकर जेन्ना मुख्यमंत्री जाली, तिणें जमनीच्या कुळांका मालकी हक्क दिणारे लँड टू द टिलर बील हाडलें. उपरांत टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग ॲक्ट जालो, लँड रेव्हेन्यू कोड जालो. त्या कायद्याक आव्हान दिलें गेलें. तो कायदो काही काळ कॉन्स्टिट्युशनचे भायर उरलो. त्यानंतर ताका कॉन्स्टिट्युशन ताका प्रोटेक्शन दिलें. 9th शेड्युलान तो समावेश जालो, त्या कायद्याचो जालो आनी कुळांका संरक्षण मेळ्ळें. आनी म्हाज्या सकल्याक दिसतालें की आतां शेत जमनीचें खऱ्या अर्थान प्रोटेक्शन जातलें. आमी गोवा वेगळें दवरलें, महाराष्ट्रान विलीनीकरण करूं नाका म्हूण सांगलें. त्या वेळार आमी लोकांक प्रॉमीस कितें दिल्लें की गोंयकारांक गोंयची भुमी आमकां राखपाची आसा म्हणून आमकां वेगळें राज्य जाय, नाजाल्यार आमी महाराष्ट्रान वचून ना जातले म्हणून सांगलें. आज आमी कितें करतात? ह्या कूळ कायद्याची, कसीलतेची जमीन कायद्याची, मुणकार कायद्याची आमी कशाच प्रकारे त्याची अंमलबजावणी आमी करिनात. सरकारां येत गेलीं वचत गेलीं. भितर काँग्रेसची सरकारां जाली, BJPची जाली, परत काँग्रेस जाली, परत BJP जाली. पण जमनी विशयक मात्र जे सिरियसनेस जाय गोंयची जमीन राखपाक, ते आतां पर्यंत जायना. आनी आतां तर अशें दिसती पडटा गोंया भायले पयशेकार येतात. कसली जमीन, खंयची जमीन, कितेंय जमीन, झगडी आसची जमीन, मालकी हक्काची जमीन, कूळ कायद्याची जमीन, ते सांगतात घे पयशे आनी आमकां दी, आनी लोक विकपाक लागल्यात. असो प्रसंग दिसता म्हाका की आणखी एक 10-20 वर्सां भितर गोव्यान गोंयकारांच्या हातान इंचभर जमीन उरची ना. अशा वेळार आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. पण बाई सरकार म्हणटा की हें बील हाडून हें प्रिसायजली हें जावचें न्ही, हाजी काळजी ते घेता. हे सांगता खंय काळजी घेता? तूं फक्त भात शेतीची खबर करता आनी फुडें एक कलम अशें घालता भितर की जर टावन कंट्री प्लॅनिंगान ती जमीन जर वेगळ्या कामाक दाखयल्या तर हो कायदो लागू जावचो ना. जे रिजनल प्लॅन जे जाले 2011-21 जाले आनी आतां जातलो दुसरो, त्या रिजनल प्लॅनान कितें दाखोवंक ना आमी? कितें दाखोवंक ना आमी तें विचारता म्हजो प्रश्न. सगळ्यो कितल्योश्योच जमनी आमी, शेत जमनी, भात शेतीच्यो जमनी ह्यो ऑलरेडी रंगयल्या आमी. हेच्या खाली दाखयल्यो कितें म्हणून तर सेटलमेंट जमनी, इंडस्ट्रियल जमनी आनी कितें कितें आमी दाखोवन दवरला भितर. त्यो जमनी भायर गेल्यो न्ही सगळे करून. सो भाई व्हॉट इज इट? टू लिटल टू लेट ऑर नॉट इवन टू लिटल? टू लेट अशेंच म्हणचें पडटा. भात शेतीत ह्या बद्दल हांव जाय जाल्यार तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता की तुमी भात शेती राखपाचो प्रयत्न करतात. पण तो खूपच कमी आसा, अत्यल्प हो प्रयत्न आसा. मोठोसो फायदो भितरल्यान घडचो ना. Yatish Bab, how do you respond to both these points? We'll go into the finer points later, but your opening remarks on the points raised already. Yeah. See, this bill is a very futuristic, visionary, pragmatic bill. It is a piece of legislation that was needed because the use of paddy land had to be ensured and protected for cultivation of paddy. And this bill is very, very specific to that purpose. आता बिल जें आसता, जे लेजिस्लेचरान इंट्रोड्यूस जाता, त्या बिलाचें इंटेंशन ताच्या ओपनिंगात आसता. आनी जेन्ना तूं ओपनिंग ह्या बिलाचें वाचता, आय विल रीड इट आउट टू यू. This is a bill to impose restrictions on the transfer of certain agricultural lands in the state of Goa and for matters concerned therewith or incidental thereto. So the opening of the bill itself makes it very clear that it is dealing with certain agricultural lands. Now, what is certain agricultural lands is also very well defined and covered in the scheme of the Act. If you see A2A in the definition clause, it covers agriculture to include paddy because it is to meet only to ensure that the use of paddy field is kept for paddy cultivation purpose. It is to that specific extent and regard.
if you see the definition in 2C of agricultural land, it is to mean land which is presently used for cultivation of paddy. म्हणून हांव कितें म्हणटा तुका की हें जें बिल आसा that is only covering paddy lands to ensure that paddy cultivation is continued in those lands. म्हणजे use of lands which are the land which is used for paddy cultivation should be kept for paddy cultivation, and the change of use of land should not happen. You see the object and the intention of the legislature. See, bill jenna asta pay, you have to read the contents of the bill to know the object and the purpose and the nomenclature of the bill. आणि objective सुद्धा जर पळयत बिलाचो and the statement of reason, जाल्यार bill seeks to impose restriction or transfer of certain agricultural land in the state of Goa so as to preserve and protect the land which is presently being used for cultivation of paddy. So why I'm saying statement of object pay, three aspects. One, certain agricultural land. That is, it includes to preserve paddy land. Number two is to preserve and protect land. And number three, presently which is used for cultivation of paddy. So जेन्ना आमी हे बिल पळयता तेन्ना आमकां एक गोष्ट लक्षात येवंक जाय की हे बिल इज सीकिंग टू प्रोटेक्ट लँड which is used for paddy cultivation and ensure that that land which is used for paddy is continued to be used for paddy cultivation. Now, there are certain situations which are covered by the body of other statutes and other laws, beneficial and otherwise. Now, you see 33 of Land Revenue Code, it pertains, it sort of protects the land to the extent of the use of agricultural land for non-agricultural purpose is an offense under this particular under Land Revenue Code. Then you have 18C of Agricultural Tenancy Act, where a tenant, when he purchases agricultural land, he cannot use it for non-agricultural purpose. He also cannot sell that land, and there are certain embargoes by virtue of section 18K. Now, why I'm mentioning some situations are covered in other pieces of laws, but you needed a law to ensure that the land which is used for paddy cultivation is preserved and protected for paddy cultivation. Okay, on that point, This is the bill. yeah.